नमस्कार. हेडोनच्या ह्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. राजकारण्याक प्रेज करप आनी तांचो आमकां अभिमान दिसप असले म्हाका दिसता क्षण खूब कमी आमचे जिणे भितर येतात. आमी सदांच राजकारणी म्हळ्यार की एक नेगेटीव इमेज आसता, पण जेन्ना एक राजकारणी HIV बाधित भुरग्यां खातीर मुखार सरता, तांचे खातीर झगडटा आनी इतलेंच न्ही तर जाय जाल्यार तांकां आपूण आपले घराक दवरून शिकयतलो आनी जाय जाल्यार आपली भुरग्याक तांचे बरोबर बसून शिकोवन जगाक सिद्ध करून दाखयतलो की तांचे बरोबर बसून शिकल्यार कांयच जायना आनी आपूण हें डिस्क्रिमिनेशन अलाव करचो ना. गरज आसल्यार आपली आमदारकी गेल्यार जाता, पण हें एंटी ह्युमन कृत्य जें आसा तें आपूण जावपाक दिवचो ना. असो जेन्ना स्टँड घेता तेन्ना निश्चितच त्या राजकारण्याचो अभिमान दिसपा सारकी गजाल. ते राजकारणी आज आमच्या बरोबर आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे फुडारी सांगेचे आमदार सुभाषबा फळदेसाय. स्वागत तुमचें. पयलीं म्हळ्यार सामकें कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी खरेंच अभिमान दिसपा सारकी गजाल तुमी उलयले. जनरली पॉलिटिशियन अशी खीण आमकां दिनात आमच्या आयुश्या भितर जंय जनतेक अभिमान दिसतलो. कितें सुभाषबाब इतली लेवलाचेर वचून तुमी उलयल्यात, बरी गजाल. सायंटिफिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट आनी लिगली करेक्ट. बट यू आर रिस्कींग एवरीथींग. लोक एकवटेच्यान आसात, लोकांचो मूड एकवटेच्यान आसा आनी तुमी स्टँड घेतिल्लो तो दुसरे वटेच्यान आसा. जरी ताका सगळे बुद्धिजिवी, रॅशनलिस्ट आनी सायंटिफीक टेम्पर जे मानतात ते सपोर्ट करतात, तरी पॉलिटिकली असली गजाली खूब फावटी गणित बिगडयतात. कितें चल्लां? हांवें जें कितें केलां, कितें सांगलां आनी हांव ज्या कॉजा खातीर, इट इज अ नोबल कॉज, ज्या कॉजा खातीर उबो रावला त्या वेळार हांवें विचार केलो ना की हांव आमदार आसां आनीक सगळो गांव, सगळी पंचायत, 2-3 पंचायती म्हज्या विरोधान उबे रावतले हे सगळो विचार करून केल्लो आसा. एक मानवतावादी दृश्टिकोनांतल्यान हें कितपत योग्य आसा, जाका सायन्स म्हणजे विज्ञानाचो आदार ना, जाका आमचे कायदे आसात ताचो आदार ना, आनीक एक इनह्युमन बिहेवियर म्हणजेच कोणाक तरी ताचो त्रास जाता, जे अनप्रिविलेज चिल्ड्रन आसात, ऑर्फन्स आसात, जांकां आवय बापूय ना, तांचे फुडार एका मिशनरीन केलो. एक नित्य सेवा निकेतन म्हणून एक हें आसा, संस्था आसा. त्या संस्था इतके वर्सां तांचो सांबाळ करता. हातूंतल्यान कितलींशींच भुरगीं SSC जावन गेलीं, फुडाराक लागलीं. आनीक हे सगळे आंगा खांदाचेर खेळयत आसतना ह्यो ज्यो नन्स आसतल्यो, सिस्टर्स आसतल्यो, तांणी कितले तांचे पेल्ले आसा. जाल्ले भुरगे सारके न्यू बॉर्न बेबी धरून तांचे सगळे घास काडप, तांचे बुड्डून घेवप, हें सगळें जालें आसतना कोणाक ताचो अपाय जालें ना. हो एक सिद्धांत सिद्ध जाल्लो आसा. आनी ह्या मळाचेर म्हाका पॉप्युलॅरिटी मेळची किंवा म्हजे लोक म्हजे विरोधान वतले, म्हजी आमदारकी धोक्यान येतली, हें निश्चितपणान आसा. खंयचोय राजकारणी म्हाका दिसता की सेन्सिबल राजकारणी हें करपाक शकना. पण म्हाका दिसता की हांवें हें करप हें म्हजें कॉन्शियस सांगता आनी ह्या कॉन्शियसाच्या आड वचून हांव काम करपाक शकना. म्हाका खबर आसा म्हजे धोके आसतले. म्हाका काल ज्या गांवां भितर मॅक्झिमम म्हाका वोट्स मेळ्ळी, ज्या पंचायती भितर हांव इलॅक्ट जावपा खातीर मॅक्झिमम वोट्स मेळ्ळी, त्या पंचायतीन अवघे हाताचे मोजपा सारके लोक म्हाका बरे म्हणले. आयज म्हजे कडेन सगळे हे येतात, सगळे मॅसेजीस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स येतात, बुद्धिजिवी लोकां कडच्यान येतात, बरे सायंटिफीक लोकां कडच्यान येतात, दोतोरां कडच्यान येतात. हे कितपत म्हाका तारपाक शकतलो हो प्रश्न वेगळो आसा. पूण ह्या हाका हांव भिना. एक मोटो घेवन गेल्लो आसा. आयज ना फाल्यां आमच्या लोकांक जेन्ना कळटलें तेन्नाच ती आनंदाची गोश्ट आसतली. कोणा कडच्यान कॉंग्रॅच्युलेशन मेळोवपा खातीर, पॉप्युलॅरिटी मेळोवपा खातीर किंवा म्हाका एक बरो नवे जनरेशनांतलो फुडारी म्हणून घेवपा खातीर न्ही. हांव खऱ्यांनीच आनंदी जातलो ज्या वेळार आमचे जे भाव म्हजेर आज पर्यंत विश्वास दवरतले ते तांकां म्हजें म्हणणें पडटलें आनी ते म्हणटले खऱ्यांनीच आमचो आमदार आसा, ताणें आमदारान एक योग्य कार्या खातीर आपले हें पसून धोक्यान घालें. पण तुमकां कितें दिसता की लोक जेन्ना एक असो स्टँड घेतात, पेरंट्स जेन्ना इतलो एग्रेसीव स्टँड घेतात, कित्याक घेतलो? कारण अल्टिमेटली ते तुमचेच वोटर, तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक. इतली लेवला पर्यंत ते कित्याक गेले आनी कोणाचें खंय चुकलें? म्हाका दिसता की आमी एड्स कंट्रोल सोसायटी म्हणून आसता, नॅशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी, गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी, किंवा जी माध्यमां आसात एड्साचो प्रादुर्भाव रोखपा खातीर किंवा एड्सा बद्दल जनजागृती करपाक आमी कमी पडलेले आसात, इन्क्लुडींग मायसेल्फ एंड ऑल अदर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ऑल्सो. आमकां आयज ऐन वेळार झूप करून तांकां शाळेन घालता तेन्ना हांव दोश दिना, पालकांक दोश दिना, कारण प्रत्येकाच्या भुरग्या खातीर प्रत्येक जाण नोकरी पसून सोडून
भुरग्याचो फ्युचर बरो जावचो, भुरग्याक आरोग्य बरें जावचें म्हणून आवय बापूय सदांच कश्ट घेतात आनी तांकां ही जागृती जाल्ले न कारणान खुबशे मना भितर म्हणजे अप्रत्यक्ष रित्या तांचे चालढकल चलत आसता. दोन मनां असतात, एक सांगता हें बरोबर, दुसरे सांगता तें वायट. बरोबर, तुम्ही म्हणतात की प्रत्येकाच्या मना भितर एक फियर असता ना, वेदर दॅट फियर इज रॅशनल ऑर इट इज इरेशनल, हे खंय तरी ओरिएंटेशनांतल्यान कळपाक जाय आनी तो फियर पयस जावपाक जाय. म्हणून तेच म्हणटालो हांव, ज्यो एजन्सीज हू आर सपोज टू डू दीस जॉब ते कमी पडलेले आसात. आनी हाचे फुडें हो एक एखादे वेळ फर्स्ट इन्स्टन्स जातलो आनी ह्या वेळारच असो जर पायंड पडलो जर जाय जाल्यार फुडार ह्या भुरग्यांचो खूब वायट आसा आनी विनाकारण आसा. दे आर व्हेरी इनोसंट, दे हॅव नॉट डन एनी क्रिमिनल क्रायम जावं बाकीच्या खंयच्याच हातूंत भितर अनैतीक अशें तांणी स्वताहून कांय केलें ना आनी शेवटाक तांकां हें भोगचें पडटा. तांकां दिसता, तांकां बाबड्याक खबर ना की आपल्याक एड्स आसा किंवा HIV बाधीत आसा किंवा आपूण नेगेटीव आसा पॉझिटिव्ह आसा, हे बाबड्याक कांयच खबर ना. निरागस भुरग्यांच्या मनाचेर कितलो ट्रॉमा जावपाचो, कितले मानसीक मुद्दम ही गजाल विचारता कारण तुम्ही ह्या गजालीचो फाटले दीस अभ्यास केला, तुम्ही तज्ञां कडेन उलयल्यात. अख्ख्या गोंयकारांक कळपा खातीर जर फाल्यां हांव परत एक फावट विचारता कारण जितली तातूंतल्यान मेसेज वता आनी पॉझिटिव्ह मेसेज वता आनी खरो मेसेज वता तितलें बरें. फाल्यां समजा हे भुरगे जांकां HIV बाधीत आसात अशें म्हणटात ते आनी जनरल भुरगे हे जर एकाच क्लासीक एकाच बांकार बसून शिकले, सायंटिफिकली आमकां खबर आसा सुप्रीम कोर्टान सांगलां की बाबा ह्या भुरग्यांक तुमी डिस्क्रिमिनेट करपाक शकनात. सायंटिफिकली अख्खे गोंयकारा खातीर परत एकदां सांगात किती जावपाक शकता दुश्परिणाम, परिणाम किंवा बरे परिणाम जर ह्या भुरगे बरोबर शिकली जाल्यार. हांव कायदो मानता, हांव सायन्स मानता आनी विज्ञानांतल्यान जे सिद्धांत सिद्ध जाल्ले आसात ताच्या आदाराचेर कायदे जाल्ले आसा. सुप्रीम कोर्ट वील नेवर पास एनी वर्डिक्ट ऑर अ जजमेंट वीच वील अफेक्ट दी नॉर्मल चिल्ड्रन वीच वील गेट अफेक्टेड. कायद्यान जे डिसीज जे आसा जे कंटेजियस आसतले, ट्रान्समीट जातात, ते कायद्यान बंदी घाल्ली आसा की अमूक एक जाले जर जाय तांकां शाळेन वचपाक जायना, बंदी कायद्यान घाल्ली आसा. आनी सुप्रीम कोर्टूच जेन्ना सांगता आनी ताचो आधार घेवन हें केल्लें आसा, आमचें वाचन आसा, हांवें खुबशीं सेमिनार अटेंड केल्ले आसा म्हणून हांव एखादे वेळी चड एज्युकेटेड ह्या बाबतींत जालो आसतलो. खुबशीं हांवें सेमिनार्स गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी मार्फतूय हांव रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा आनी ह्या सगळ्या नॉलेजीच्या अंताक म्हाका हें जाल्लें आसा. म्हणजे इट इज इलॉजिकल, अनसायंटिफीक. तुम्ही म्हणटात की समजा हे भुरगे सगळे जाण एकाच कडेन बसून एकाच बांकार बसून जरी शिकले तरी कांयच जावपाक शकना. लोक पालकांचो एक आसता फाल्यां ते भुरगे जर पडले आनी तांची रगत बिगत जर आमगे भुरग्याक लागलें जाल्यार कितें. आय एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज हे दीज आर दी फियर्स. रॅशनल इरेशनल हो दुसरो विशय. आय जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दीज फियर्स वन्स अँड फॉर ऑल. फाल्यां जर पडलो भुरगो रगत आयलें ते रगत जर दुसऱ्या लागलें जाल्यार कितें. एज फार एज माय नॉलेज अँड बिलीफ, ज्या वेळार भुरगे एखादे वेळ हो इन्सिडेंट जावपाक शकता, ते कबड्डी खेळटा समज, जो फुटपाचो खेळ, दोन जखम जावपाक शकतात आनी रक्त एकमेकाक लागपाक शकता. आय हॅव म्हणजे हांव तज्ञ डॉक्टरा कडेन हो जो जंतू आसा वेन इट कम एक्सपोज टू हांव म्हणटा जेन्ना ओपन एअर किंवा सनलायट जेन्ना आसा विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड इट डायज. कळ्ळें न्ही. आतां एक ट्रान्समिशन केन्ना जाता विदाउट एक्सपोजींग इट थ्रू इंजेक्शन्स लागिल्ली आसा, तीच लागली जर डायरेक्ट जर ब्लड ट्रान्सफ्युजन रगत जर जालें ह्या हातूंतल्यान ते जावपाक शकता. बाकीचे सेक्शुअल हातूंतल्यान जावपाक शकता. हे जेन्ना डायरेक्ट विदाउट एक्सपोज टू एनवायरमेंट जावं हातून भितर जायना. दिस इज माय फर्म बिलीफ अँड आय हॅव बेजीक गजाल तुम्ही सांगतात फाल्यां जखम सुद्दां जरी जाली आनी तें रगत जर व्हांवलें जाल्यार ज्या मोमेंटाक तो वातावरणा भितर पावता जंतू तो मरता. बरोबर. तो आनी दुसऱ्याक ट्रान्समीट जावपाक शकना. देर इज नो वे सायंटिफिकली. हाचेर पसून विचारलें की एखादे वेळ कोणी दोग जाण किस करता एकामेकाक आनी दोगांच्यो माळो फुटलेल्यो आसात, कळ्ळें न्ही. अशा प्रसंगार तो ट्रान्समीट जावपाक शकता काय कितें, ती डॉक्टरांचें उत्तर आशिल्लें ना. तो ताजे तशें ट्रान्समीट जायना. इंटिमेटली सुद्दां दोन मनीस जरी एक कडेन आयले तरी तो ट्रान्समीट जावपाक शकना. आतां म्हाका सांगात सुभाष बाब, हीस इज वॉट सायन्स सेज. पालकांक म्हाका दिसता हाजे बाबतींत जर ओरिएंटेशन जाल्यार तुमी म्हणटात अशें की आमी तांकां सामको दोश दिवपाक शकनात कारण हो ओरिएंटेशनाचो प्रश्न. हें एज्युकेशन जेन्ना इतलें जाता आनी तुमी जेन्ना सांगतात की आपूण आपली आमदारकी धोक्यात घालपाक तयार आसा, अजून राजकारण सुरू जालें ना ह्या विशयाचेर.
कारण आमच्या समाजा भितर एक ती कीड आसा की असली गजाल जाल्यो की खंय तरी तुमचे विरोधक भितर सरतले, खंय तरी विरोधकांची मित्र भितर सरतले आनी हातूंतल्यान एक राजकीय भांडवल करून खंय तरी तुमचेर कुरघोडी करपाचो प्रयत्न जातलो. हें सुरू जालां. मागीर ह्याही बाबती भितर आमी इतले नीच लेवलाचेर पावल्यात. म्हाका दिसता हांव जेन्ना पयर पेरंट्सां मदीं मिटींग घेतली तेन्ना 3-4 राजकारणी हांवें थंय पळयले. तांकां ह्या विशया कडेन देणें घेणें कांय ना, तांचे भुरग्यांय ना थंय. फाटले फावटीक म्हजे अगेन्स्ट जो एक कॉन्टेस्ट केल्लो इंडिपेंडंट उमेदवार तो थंय इन्स्टिगेट करपाक, भाशणां दिवपाक पयलीं पावलो. आनी एक असोच राजकीय हातूंतल्यान झेडपी जावपाचे प्रचार कार्याक कामाक लागला तो थंय पावलो, ते गांवचो न्ही. तिसरी गजाल, आनी एक पंचायत मेंबर जी 20 किलोमिटराचेर रावता ती थंय आपले हें करपाक पावली. आनी हाजेर सगळ्यांचेर म्हणलें जर जायत जाल्यार एक डॉक्टरूय थंय पावलो आनी ते लोकांक सेपरेटली तो म्हणजे लोकांचो जो व्यू आसा तांकां पटोवन दिता की आपूण एक प्रॅक्टीस करपी डॉक्टर आसा, आपल्याक बाकीच्या परस चड खबर आसा आनी हे ह्या क्लासरुमान हांकां दवरप योग्य ना, ही भाशा वापरून तो तांकां कन्विन्स करता. हांव लोकांक दोश दिना, तांणी कोणाचे सुभाषाचें आयकुवप, हांव डॉक्टर न्ही आनी हातूंतली म्हाका सर्टिफिकेशनय ना, काय त्या डॉक्टराचे जो प्रॅक्टीस करता त्या डॉक्टराचें आयकुवप. ह्या संभ्रमा भितर, कन्फ्युजना भितर पालक आयले म्हणून हो विशय इतको व्हडलो जालो. म्हाका कळना की ह्या लोकांनी अशें आमचे एक मराठीन म्हण आसा की मड्याच्या ताळूवरील लोणी खाणारी माणसं. तुमी ह्या वेळार हो विशय करपाक जायना. म्हणजे तरी आतांय अपील आसा की पॉलिटिशियनांनी मातशे मुखार येयात, नाजाल्यार कोणी अशेंच एक सिंगुलर मनीस जो मुखार येता तो खंय तरी फ्रस्ट्रेशना वता, डिप्रेशना वता, कारण फाटल्यान कांय ना. खुबशे बुद्धिजीवी फोनाचेर फोन करतले. म्हाका प्रॅक्टिकली NGOज एक खंय जर कोणाली बिल्डींग येता जाल्यार मेगा कॉम्प्लेक्स जावं मेगा स्ट्रक्चर्स म्हणून एकठांय येता, CRZ म्हणटा, बाकीचे कितले लोक धांवतात खंय कितें एक सादी गजाल जाल्यार. आनी येदी व्हडली गजाल ज्या गजाली कडेन पळोवपाक थोडेशे NGOज आयिल्ले आसात म्हणा, पण जे NGOज एक्टिवली अशे पार्टिसिपेट जातात. तुम्ही म्हणटात की ज्या खंयच्याय हातून भितर एक कितें टिजींग जालें जर जायत, एक चलयेचें कितें मॉलेस्टेशन जालें, ह्या हातून भितर तुमी एक्टीव आसपाकच जाय, पूण हांगा सुपर एक्टीव जावन येवपाचें. इतको दीस हो विशय 15-20 दीस हो लांबलेलो विशय आनी तांच्या निदर्शनाक येना अशी गोष्ट जावंक शकना. की गोंयकाराक जेन्ना आमी स्वताक संवेदनशील म्हणटात तेन्ना दरेका गोंयकारान मुखार सरून ह्या हातून भितर तुमकां सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो. तुम्ही ही गजाल मान्य करतात की पॉलिटिक्स जावपाक लागलां आनी खंय तरी एक पॉलिटिकल क्लासान राजकारण कुशीक दवरून मनीसपणा खातीर आनी त्या भुरग्यां खातीर मुखार सरपाक जाय आशिल्लें तेंय जालें ना. तुमच्या पक्षांतल्यान तरी सपोर्ट मेळटा काय अशें आसा? कारण हांव व्हेरी फ्रँकली विचारता की असले विशय जाले न्ही की जाल्यार आमकां ओगी रावपाची चड संवय आसता. ओगी रावप हय हय म्हणप ना, नाही म्हणप ना, सुभाष करता मरे चल बरें हांव वचून थंय सुभाषा बरोबर उबो रावचो ना, ही वृत्ती तुमच्या पक्षांतल्यान तरी सपोर्ट मेळटा. सरकारा कडच्यान सरकारान क्लियर कांय गजाली सांगल्यात, पण एक तुमचे आजूबाजूचे आमदारय तुमच्याच पक्षाचे आहात, तांचे कडच्यान सपोर्ट मेळटा. म्हाका एक 2-3 आमदारांनी सांगला की जाय त्या वेळार आपूण येतलो. एक म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण ताणें ह्या हातूंत एड्स सोसायटी बरोबर खूब कार्य केल्लें आसा आनी स्वता डॉक्टर जाल्ले कारणान ताणें सांगलां म्हाका खंय आपूण तुजे बरोबर आसा ह्या हातूंत भितर, कारण दीस इज इनजस्टीस, तांकां डिस्क्रिमिनेशन करपाक जायना आनी तें दुयेंस कोणाक जावपाक शकना हाचे खातीर असो हें आसा. हांव दुसरें एक एप्रिशिएट करता, तो विरोधक पसून जाले जर जायत एलेक्स रेजिनाल्ड, ताणें स्पश्टपणान कांय सांगलें ना, पूण तरी आसतना ह्या विशयाचेर तो उलयला तें तरी धारिश्ट दाखयलें. हांव म्हणटा रेजिनाल्डा सारक्या मनशान जर म्हाका बरें दिसलें